बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. जुवावाचे शुभ वर्तमान आवेसवर 1 ओळ 5 अशें आमकां मेळटा. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. आंकवार मारिया आमकां देवाचें एक व्हड देणें. ती आपलें जिवीत देवाचे खुशे प्रमाणे जियेली. तिचें पवित्र आनी कृपेबरीत जिवीत आमकां सगल्यांक एक नमुनो जालो. आंकवार मारये भाशेन सदांच कृपेन भरलेलें जिवीत जिवंक देव आमकां जोण एकल्याक ह्या शांत वातावरणांत शुभ सकाळी आमंत्रण करता. हेंच करूंक तुमकां सगल्यांक कृपेन भरलेलो दीस आवडेता आनी माये मोगाचो येवकार दिता. आयज आमचो विशय जावन आसा, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. लुकाचें शुभ वर्तमान आवेसवर 1 ओळ 30 आनी 8. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. स्तोत्र 90 आनी 9 ओळ 9 अशें म्हणटा. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पवित्र पर्वता मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. भोव मोगाच्या जेजू, तूं आमच्या मदें आसाय देखून आमी भोव खुशाल. तूं जावन आसाय प्रताप बापाचो, आनंद मोरयेचो आनी संतोष मनशाचो. तूं जावन आसाय प्रकाश मोंतीचो आनी अमृत काळजाचो. तर सगळे काल्तिकायेन आमचें किरकोळपण आमी ओळखून घेता. आनी मोगाळ जेजू, तुजें देवपण मानून घेवन तुजे मुखार ह्या वेळार सोरपोट पडून आमी तुका नमस्कार करता. सगलीं जेजूक आमची मान बागावून आमी नमस्कार करुया. सगलीं बसुया आनी आमी गीत गायतल्या. R38 R38. तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजी तुजे विणे, ना शांती ना बोरवोसो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुजे विणे, ना शांती ना बोरवोसो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारो तू आत्म्याचो, कुंवर
Jesu tumo jiwo 오로 지위다조 다룩도 얻으면서 구원 설보내서 받기로세 또 솔로이다이 또 스모소라사 kurpakaklut upodwantai devik jivitan boltai patkirosne ton soloitai ton smozorasa kurpakaklut upodwantai devik jivitan boltai Jesu tumo jiwo umru jividazo 다룩도 얻으면서 구원을 보내서 지수도 목지고 오로 지위다zo 다룩도 얻으면서 구원을 보내서 लुकाच्या शुभ वर्तमानान 13 वोल्टीन आमकां अशें मेळटा हांव तुमकां सांगता तशें न्हय पूण तुमी जिवीत बदलिना जशेंच जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी मूळ पातकांतलीं मेकळीं जाता आनी देव कृपेन आमी भरता पूण जायते पावटी आमी ल्हान व्हड पातक करून देवाचे कृपेन जिवूंक विसरता अदीक करून देवाचें उतर वाचूंक आनी नियाळूंक ते प्रमाणे भावार्थान जिवीत फुडें व्हरूंक आमी चुकल्या मोगाल जेजू आमकां बोगोस ह्या वेळार आमी गीत गायतले I5 I5 हांव तुजो इबाळ्ळो पूत म्हजी वाट पळयत आसलोय म्हजे पापन उपकारपण दयाल काळजान विसरलोय हांव तुजो इबाळ्ळो पूत म्हजी वाट पळयत आसलोय
मोचे पाप अनुपकार पोन दोयार कासान विसरलोय घर सोडून हांव वेचना तुझी वेंग हांव सोडचोना तुजो मोग विसरचोना तुजो मोग विसरचोना घर सोडून हांव वेचोना तुझी वेंग हांव सोडचोना तुजो मोग विसरचोना तुजो मोग विसरचोना. हो सोबीत सुंदर नवो दीस देवान आमकां फावो केला. ह्या दिसाक देव आमकां जोण एकल्याक आपल्या उतरा पोरमोणे आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमंत्रण कोत्ता. तर ह्या ताच्या व्हडल्या देण्या पासत आनी हेरूय देण्या पासत आमी ताका दिनवासूंक फावो. ह्या वेळार आमी दिनवासणेची मागणी कोत्तना दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. गायनांतल्यान आमी हो जबाब दितले. सोम्या जेजू, ह्या नव्या सोबीत सुंदर दिसा पासत आमी तुका आर्गां दिता. जबाब देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. सोम्या जेजू, तुझे आसणे आमी ह्या वेळार अनुभवता. ह्या तुज्या आसण्या पासत आमी तुका दिनवासता. जबाब देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. सोम्या जेजू, तुजे जिविताचे देखी वरवीं आमच्या भितर सेवेचें मोन वाडलां. ह्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. जबाब देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. सोम्या जेजू, ह्या वेळार तुवें आमकां ह्या सुवातेर तुजें उतर आयकूंक
एकठांय केल्यान. ह्या पासत आमी तुका आर्गां दितां. जबाब: देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वासुया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वासुया. सोम्यान जेजू, कितले उपकार, कितली देणी आमच्या जिवितान तूं थांबोन आसतना दिताय. देखून आमी तुका आर्गां दितां. जबाब: देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वासुया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वासुया. सोम्या जेजू, तुजें उतर आमकां आमच्या काळजाक, मोनाक आनी पावलांक उजवाड, धीर आनी आदार. ह्या पासत आमी तुका आर्गां दितां. जबाब: देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वासुया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वासुया. ह्या वेळार आमकां आमच्या मोगाल जेजून आनिकूय जायत्या देण्यांनी बोल्ल्यांत तो थोडोसो वेळ ओगीच रावून सगल्यांक ताच्या बरेपणाचो आमी उगडास करुया आनी ताका आमी ओगेपणान दिनवासुया. आमच्या दिनवास एक करून आमी गीत गायतल्या. ईट वेल, तुज्या उपकार दोनया कशे बादयतल्या. तुजी बरेपणा कुशीनी आळतेल्या. तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या. तुजे उपकार दोनया कशे बाळयतेल्या. स्वर्गानी संसार ही तुजी नवला. चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतया. दाशून हातांनी तुवें आमकां दिल्या. सासणाच्या सासणां गायतां तुजी मोहिमा. तुजी बरेपणा कुशीनी
आळतेल्या तुझो गणित मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार दुनिया कशे बाडयतेल्या. देवाचे उतर आयकूंक उबी रावया. लुकाच्या शिव वर्तमान 22:1 वळी 26 ते 38. 6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलियांत एका नोंगरान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरची धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुझे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड आपुरबायेचें सोर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. हीं ताचीं उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मारये, तूं देवाचे आपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापायक दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जॅकोबाच्या घोराणेचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबोद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. हेच खातीर तूं जल्म दिवची आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, जे सोयरी इलिझाबेटीन उत्तर पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वांसरी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाचें जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरचिल्लो कोटसल्लो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. नियाळ. मारिया कुरपेन भरलोली आमकां कुरपेची वाट दाखयता. मारिया पातका आड झूज मांडटा. झूज मांडून जियेवपाची वाट आमकां दाखयता. आदल्या कोरारान एव पातोक आदारून देवा आड वेता जाल्यार मारिया देवा उतर मांडून पातका आड झूज मांडटा. मारयेक पातकाचें खोत नासलें म्हणल्यार ती जल्माक पातकांतली निवाळ्ळी. तशेंच आपली सत्या वापरून पातोक पयस करून
जियेपाची ती वाट धरता. ही वाट धरून ती आमकां उलो करता. देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जियेली. देवाचें उतर तिणें मानून घेतलें. ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी हेंच देवाचें उतर तिच्या कुसव्यान बिराड घेता. आंकवार मारिया सुभागी, कित्याक ती देवाच्या उतराक सदांच पाळो दिता. देवाक उतर आयकतात आनी पाळटात ती ओदीक सुभागी. मारिया आमकां जिविताची वाट. एका ओस्तोरे वरवीं मरण आयलें जाल्यार देव ओस्तोरेक विचून काडटा आपल्या पुता संवसारांत धाडूंक आनी तिचे वरवीं संवसाराक जिवीत दिवंक. तो सांगीत तितलें तुमी करात. काना गांवांत मारिया ह्या लग्नाची गरज वळखून घेता आनी आपल्या पुता वरवीं थंयसर जिवीत आनी खुशालकाय हाडटा. आयज हेच देव जिवीत आमी खुशाल आपणावंक आनी वांटूंक आमकां उलो. मारयेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हेलें. तें सगळें एकाच मनान मागणें करताले. हाचे मोदें जेजूची आवय मारिया. जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा उपरांत मारिया पयली पबीत सोबेक धीर दिता. भिरांती नासले शिसांक घोटाय दिता आनी जेजूचे भावसावणेक तांकां तयार करता. जेजू सरशीं वचूंक आमकां मारिया आमकां वाट दाखयता. दर दिसा हेच उतराक आमच्या काळजा मनान उक्तें करून तें आयकून नियाळून आनी वेव्हारांत घालूंक वावरुया. देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आयचें देवाचें उतर आमकां हुस्कायता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण कुरपेन वाडूंक आनी हेच वाटेन आपल्या खाला आसलोले पोरजेक चलोवंक व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जो बाप तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपल्या हाताखाल आसलोले जायत्यो बऱ्यो त्यो उपाय घेवंक पोरजेची बरी मनान सेवा करूंक जो बरो वावर करतात ते चालू दवरूंक तांकां बापाची कृपा आनी बळ मागुया. जो बाप तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां शिकय बापा. पवित्र स्नाना वरवीं आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां जाल्या. ह्या आमच्या मंदिरांत देव जियेता. दर दिसा कुरपेन आनी पवित्रतायेन भरलोलें जिवीत जिवूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो आनी देवाचो उतराचो उजवाड मागुया. जो बाप तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां शिकय बापा.
संवसाराचेर नदर मारल्यार जायती उदरगत जालेली आमकां दिसून येता. देखीक इंटरनेट, मोबायल आनी हेर मॉडर्न वस्तू आदी. आमी सगळीं आनी अदीक करून आमचीं तरणाटीं ह्या वस्तूंचो बरो वापर करूंक कुरपेन आनी पवित्रपणान बोल्लोली वाट चलून तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: तुज्या पुत्रा पोरमणे चलूंक आमकां शिकय बापा. कुरपेन भरलोले आनी देवाच्या उतराचेर चलपाची वाट आमी धरुया आनी आमचें जिवीत कुरपे बोरींत जावंक जेजून शिकयलेले मागणे बरोबर करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.